All I need is you. Jesus, all I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. All I need is you. Jesus, all I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. Yes, my only hope is you. Jesus, all I need is you. Yes, Jesus, Lord, you are right in front of me in the most blessed sacrament. म्हाका जेजू तुझी गरज. हे सांजे धांवन धांवन जेजू तुजेशी परतून आयला. इल्लोसो म्हजो वेळ काडून तुज्या वेळाक एक करूंक. इल्लोसो म्हजो वेळ काडून तुज्या सांगाता सारूंक जेजू हे सांजे हांव आयलां. म्हाका तुजें दर्शन दी सोम्या. म्हाका तुजी भेट दी दोनया. म्हजे बरोबर तुंय राव दोनया. सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सुक्तीन तुकाच एकल्याक पोरनिपाट नमस्कार करूं. हे सांजे दुनिया म्हाका येवंक तुवें फावो केलाय देखून तुका हांव आर्गां दिनवास दिता, मोहिमा दिता, तुजी स्तुती गायता. आनी सगल्या म्हज्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन म्हजी मान खोल भागावन तुका एकल्याच देवाक पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. साक्रामेंतान रावलेल्या
सर्गीच्या उंड्या, साक्रामेंतान रावलेल्या देवाच्या पुता, साक्रामेंतान रावलेल्या म्हज्या जेजू, तुजी भजवण करूंक हांव आयलां तेन्ना, तुका पोरनिपाट नमस्कार करूंक हांव सोदतां तेन्ना, हेय देणे तुवेंच म्हाका फावो केला म्हूण हांव मानून घेतां. आनी ह्या देण्या बरोबर आनीक जायती देणी तुवें म्हाका दिल्यात. कुरपेर कुरपा तुवें म्हजेर ओतयल्या. हे कुरपेक जबाब दिवन तुका पोरनिपाट नमस्कार करता आसतना जायती देणी जी तुवें म्हाका दिल्ली आसात ती हे सांजे तुज्या पांयाशी हाडूंक सोदता. Lord, I bring to your feet all that you have bestowed upon me. Much is given unto me, not because I am good, not because I am capable, not because I am the best, but by your goodness you have chosen to bestow them upon me. तुझ्या बरेपणान दुनिया ही सगळी देणी, बऱ्यांतली बरी देणी तुवें म्हाका दिवंक येवजिलाय. देखून सगळें जें तुवें म्हाका दिलाय तें तुज्या पांयाशी हे सांजे हांव हाडटां. जण एकलो आमी ह्या वेळार भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर नदर मारून आमकां दिल्ली देणी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. Let us bring all the things that he has given us at his feet at the Blessed Sacrament. हे स्वामी तुझरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तुझरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तुझरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तुझरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. है स्वामी तुझरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तुझ
चरवा निगाहें मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। जहाँ नहीं है डर कोई, वहाँ मुझे तू ये चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। चड दिलां ताचे कडेन चड मागून घेतलो. The more you are given, the more will be asked. जेजू काय बरो गवडी. आमचो खऱ्यांनीच तूं मोग करताय सोम्या. आमकां सोबार देण्यांनी तूं भरताय. आमचें जिवीत एक उदाहरण दुसऱ्यांक जावचें ही तुजी आशा. जिवितान आमकां साबार वस्तू तूं दिताय. देणी दितना दुसऱ्यांक बरें करपाचें, दुसऱ्यांची सेवा करपाची. आमचे एकमतीन आमी वेगवेगळे तरेन येस मेळोवपाचो. आमच्याच वस्तुगी आमी जायत्यो वस्तू उत्पन्न करपाचें मोन. जायत्यो वस्तू सोद करपाचो. टू इन्व्हेंट, टू मॅन्युफॅक्चर, टू बिल्ड अप, टू एस्टॅब्लिश. ह्यो सगल्यो तुजे तान आमकां येतात. रोसनीच्या बऱ्या खातीर जण एकल्याक तूं जाणवायेन आनी बुदीन भरताय सोम्या. आमकां जायत्यो वस्तू तूं उपोट दिताय. फावो न्हय आसतना पुदत आमकां तूं त्या देण्यांनी भरताय. देखीक सगल्यांक आमकां मोगाच्या देण्यान तूं भरताय. सगल्यांक आमकां भावपणाच्या देण्यान तूं भरताय. सगल्यांक आमकां आदाराचें मोन दिवपाचें आनी दुसऱ्यांची सेवा करपाची ह्यो वस्तू आनी ह्या गुणां वरवीं तूं आमकां भरताय. गिन्यान आमकां तूं दिताय. जसो आमी आमच्या गिन्यानाचो वापर करता, आमीच येसवून जाता, तशें दुसऱ्यांकूय तोजवीत करून तांकांय येसवून करूंक आमकां तूं आदार दिताय. जिवीत एक सुरोपायेचें
देण्यांनी भरलेले सोम्या तुज्या त्या देण्यांनी तूं आमकां भरताय. आमी वायट मार्गार वचूं ना जावंक तुजें उतर दिसपोटी आमकां तूं आयकूंक दिताय. आमच्या कानार सादुयताय. प्रवचनांतल्यान आमकां तूं शिटकावणी दिताय. आमच्या भावा भयणाच्या बऱ्या उतरां वरवीं तूं आमचो मोग करताय म्हूण दाखयताय. दर दीस आमी उठल्या उपरांत आमचे कुडीचे सांदे आमी वापरता. आमच्योच वस्तू आमी करता आनी उपरांत दुसऱ्यांक आमी पावूंक दुसऱ्यांची सेवा करूंक आमी भायर सोदता. हें तुजें देणें आमकां. आमचे कोचेरींनी आमी वावर करता आसतना सगल्यांची कामां करूंक आमी फुडें सरता. आमच्या बँकांनी आमच्या हेर वस्तूंचेर आमी जेन्ना वावर करता जावं ती आमची धांवतेरी आसात, आमकां तुवें एका जाग्यांतल्यान दुसऱ्या जाग्यार वचूंक आदार मेळटा, दुसऱ्यांकूय आमी सोयी करता. कितलें बरेंपण तूं आमकां दिताय. पूण आमच्या जिवितांत घडयेक विचार आमकां देवान दिल्ल्या ह्या सगळ्या बऱ्या वस्तूंचो जायत घडी आमी बरो उपयोग करता वो दुरुपयोग करता. सोम्य आज तूं आमकां विचार करता. जशें तुवें 10 जाणांक एक एक तालेंत दिलो, एकल्यान एका तालेंताचो 10 नाणे तुका करून वेपार धंदो केलो, दुसऱ्यान एका टॅलंटाचो वो एका नाण्याचो आनीक 5 नाणे केले. आपलीक मोतीन सायबा तांणी हो वापर केलो. बरें आसा ताणें वापरलें. जाका चड दिला ताचे कडचें चड तूं घेतलोय म्हूण सांगताय. घडीक आमच्या जिवितान आमीच बेसारमाय केल्या. विसरल्या आमी, स्वार्थी जाल्या. जितलें चड आयलां तें आमी आमकांच दवरलां सांबाळून. तें म्हजें, हें फकत म्हाकाच जाय, हें म्हाका सुरक्षीत दवरतलें अशें आमी चिंतलां. पूण घडये सोम्या दुसऱ्याच्या बरेपणा खातीर वापरूंक तुवें घडये आमकां दिलां आसतलें. ह्या वेळार तुज्या सगळ्या देण्या खातीर, बरेपणान आमकां भरलेल्या खातीर, चड आनी चड आमकां तुवें तालेंत दिल्यात, आमकां तुजें गोवाय करूंक तूं वावुरताय दिसपोटी. हे सगळ्या आमच्या गुणां खातीर तुका सोम्या दिनवास आनी आर्गां. पिता तेरी वंदना करते हम, पिता तेरी वंदना करते हम, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं. हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं. Today's Gospel, Luke chapter 19, verse 11 to 28, invites all of us to take risk in our lives and to progress in our lives. Jesus clearly says that the kingdom of God will not appear immediately, but you need to work for it. You need to take a risk for it.
so that you can enter the kingdom of God. God has blessed us with talents, gifts, and His graces in our lives. Sometimes we fail to recognize this. We fail to use these talents to achieve the kingdom of God. We are supposed, it's our responsibility to use these gifts of God to be good people, to help our neighbors and the needy. In the parable of the 10 pounds, we see that the third servant was punished because he did not take the risk in his life to achieve what he was asked to do. In the Bible, we see many examples of people who have made sacrifices and listened to God. Noah, who listened to God and built the ark and was saved from the flood. Abraham, who obeyed God, left his own land, went to a far country, and was rewarded with God's blessings. Moses, who trusted God and took the people of Israel away from the slavery in Egypt. Saint Peter, who left the fishing work and followed Jesus to become his disciple, and as Jesus said, fishers of men. All the above people listened to God. They were able to take the risk in their lives and depend on the Lord. Today, each one of us has been given a mission by God to do His good work. He has given us His blessing. Let us place Him at the center of this mission. Trust in Him, walk with Him, believe in Him, in spite of all troubles that we may face. And surely we will be able to enter the kingdom of God. तुझ्या हातान मोजो हात जेजू घालता तुका देखून विश्वासान जेजू Durtava Tuji Gotai Makadi Susa Vedaha Dusman Moje Miracle Maka Biradna. Bom mogalchisu तोंडाटे कशें आमकां तुवें जायत्या गुणांनी बोल्ला.
तरणाटे कशे आमकां तुवें जायते बेसांवांनी बोल्लां. We have the best capacity. We have the best stamina. We have the best knowledge. पूण जायते फावटी आमी धर्मीक वावर जावं तो समुदायांनी जावं तो घरांत वो जावं तो इगोर्जेंत हो क्रिस्ती वावर करूंक आमी फाटीं सरतात. हो क्रिस्ती वावर करूंक आमकां आडसाय येता, आमकां न्हीद येता, आमकां विसव जायसो दिसता. आनी हेच तरेन तुवें आमकां फुक्यान दिल्ली बेसांवां आनी हे गूण आमी तुजे मोहिमेक वेव्हारांत घालना. म्हाका कितें मेवतलें? वॉट इज माय बेनिफीट? वो हांवेनूच कित्याक करपाचें? वाय ओन्ली मी एंड नॉट अदर्स? असले प्रस्न आमच्या मनार येतात. पूण ह्या वक्तार आमी उगडास करूंक जाय. मागोना तितले बेसांवांनी तूं आमकां बोत्ता. जेन्ना म्हाका तुजी गरज पडला तेन्ना सदांच तुवें म्हाका मागोनासतना फावो केला. तर जेन्ना तुका म्हजी गरज तेन्ना हांव फाटीं कित्याक सरता? बो मोगाला जेजू, आमकां दिल्ले देण्याचो बरो उपयोग करूंक, दुसऱ्याच्या आदाराक पावूंक, समाजाच्या सेवेक वावरूंक, फिरगोजेन समुदायान वावरूंक विथआउट लुकींग फॉर एनी बेनिफीट तूं आमकां शिकय. कित्याक जो वावर आमी आयज कोता ताची बेसांवां आमकां जेरून मेवतली. एट द रायट टायम यू विल आन्सर. तुझे बोरी उंच दोंगर काढून चोटा हांव तुझ्या उतराक पाळो दिवन दोर्यार चोलता हांव. तुजो तुरीस उबारून जेजू येता हांव. तुजो पाटलाव सदांच जेजू मोजें बाळ.
जेजू तुवें म्हाका जाय ती देणी फावो केल्यान. ह्या देण्या मदलें व्हडलें देणें तुजें उतर. तुजें उतर आयकप, तुजे उतराचेर नियाळ करप. तुजें उतर म्हज्या जिविताक लावप. पूण हें व्हडांतलें व्हड देणें मानून घेवंक तें म्हज्या जिवितान घालूंक दुनिया तुजो आत्मो म्हाका जाय. तुज्या मोगान म्हाका भर. तुज्या उतराक म्हाका आयतो कर. तुजो आत्मो म्हाका दी. तुजो गोवाय हांव. तुज्या मोगाळ बापाशी जेजू म्हाका व्हर. तुजें उतर म्हजे लागीं उलय दुनिया. उलय तुजो चाकोर आयकता. म्हजी चिंतनां म्हजे आवंडे तुज्या उतरान पवित्र आनी नितळ कर. The parable of the 10 pounds. As they were listening to this, he went on to tell a parable because he was near Jerusalem and because they supposed that the kingdom of God was to appear immediately. So he said, a nobleman went to a distant country to get royal power for himself and then return. He summoned 10 of his slaves and gave them 10 pounds and said to them, do business with these until I come back. But the citizens of his country hated him and sent a delegation after him, saying, we do not want this man to rule over us. When he returned, having received royal power, he ordered these slaves, to whom he had given the money, to be summoned so that he might find out what they had gained by trading. The first came forward and said, Lord, your pound has made 10 more pounds. He said to him, well done, good slave. Because you have been trustworthy in a very small thing, take charge of 10 cities. Then the second came, saying, Lord, your pound has made 5 pounds. He said to him, and you rule over 5 cities. Then the other came, saying, Lord, here is your pound. I wrapped it up in a piece of cloth, for I was afraid of you, because you are a harsh man. You take what you did not deposit and reap what you did not sow. He said to him, I will judge you by your own words, you wicked slave. You knew, did you, that I was a harsh man, taking what I did not deposit and reaping what I did not sow? Why then did you not put my money into the bank? Then when I returned, I could have collected it with interest. He said to the bystanders, take the pound from him and give it to the one who has 10 pounds. And they said to him, Lord, he has 10 pounds. I tell you, to all those who have, more will be given. But from those who have nothing, even what they have will be taken away. But as for these enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and slaughter them in my presence. Jesus' triumphal entry into Jerusalem. After he had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem.
Who do we want to rule over us? आमचेर कोणे राजवटकी चलयल्ली आमकां जाय. आपलो गांव सोडून पयस वेतल्या ह्या दुनियान आमकां कितें दवरलां? देवाचें उतर आमच्या कानार सादवलां. देव विचून काडटा, तपासता, विचून काडून तपासणी करून तो पाठयता. जांकां पाठयता तांची तो परिक्षाय करता. आनी परिक्षा केल्या उपरांत तांकां नव्या देण्यांनी भरता. जांकां चड दिल्लें आसा तांचे कडलें तो चड घेवंक रावतलो. To those whom he has given more, much will be awaited. Who are we? Where are we? How are we? आमकां देवान कितलें दिलां? जरी तर आमी आमचे मुखार सगळी आमची देणी दोळ्या मुखार हाडली जाल्यार कितलें आमच्यान पळोवंक जाता. आमकां देवान दिलां फुकट देणे. जावं देणी ह्या सैमाची, जावं देणी आमच्या तालेंतांची, जावं देणी आमच्या संबंधांची, ओ जावं देणी आमची जबाबदारेची. हें सगळें जें आमचे लागीं आसा तें खुद देवान आमकां दिलां. आनी हें सगळें दिवपाचें कारण म्हणल्यार आमी ताच्या राजाचीं भुरगीं. भोव करून ह्या दिसांनी आमचें वातावरण आसा तें जेजूच्या पांयाशी जरी तर आमी हाडीत जाल्यार तो ह्या वातावरणाची चवकशी एकदम बरे भाशेन करता. ही इज लुकिंग एट ईच पॉयंट, ईच डिटेल, द डिटेल ऑफ हाव द आउटसाइड वर्ल्ड इज, the detail of how those who want to be in power behave, the detail of how we respond. ह्या सगळ्यान प्रश्न हो, तुजेर कोणे राज चलयल्लें तुका जाय? Who do you want to rule over you? Like the people in parable who said, we do not want this man to rule over us. हाणें आमचेर राज चलयल्लें आमकां नाका. आमकां देवान जाय त्या तालेंतांनी आनी गुणांनी आनी देण्यांनी भरल्यात तेन्ना तांची सुरक्षा करूंक कोण पुरतो आसा, कोणाक खुशी आसा, कोण बेजबाबदार जाला हें आमी जाणाव. आमकां दिल्ली देणी आमी बरे भाशेन सांबाळटले हांव जाल्यार, आमकां दिल्ली देणी आमी बरे भाशेन तांचो आनंद घेतले हांव जाल्यार, जांच्या हातान पदवी आसा,
वो जांच्या हातान पदवी मेळटा, वो जांच्या हातान आमी पदवी विचून काडून दिता, तें तितलेंच गरजेचें. त्या प्रमाणे आमच्या देण्याचेर आमी फळ घेवंक पावतले. जेजू, ह्या नियाळान तुवें आमकां दिल्ली सगळी आमी देणी तुज्या पांयाशी हाडटा, आनी ह्या आमच्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद मागता. कित्याक ती आमी वापरतले जाल्यार आमच्याच फायद्याक न्हय, पूण तुजे खुशेक. ज्या कारणा पासत तुवें आमकां ही देणी दिल्यात, त्या कारणा पासत ती वापरूंक आमकां तुज्या आत्म्याचें बळ जाय. नाजाल्यार शेवटाक आमकांय तूं प्रश्न करूंक पावतलोय, वा आमकांय आयकूंक पडटलें, ही सगळी देणी म्हजी, हांव कडक, हांव हिशोब घेतलो, हें जाणा आसतनाय तूं बेजबाबदार कसो जालोय. हांव हिशोब घेतलो हें जाणा आसतनाय तूं आळशी कशें जालोय. हांव हिशोब घेतलो हें जाणा जावनय तुवें ताचेर वावर कित्याक करूंक ना. चिंतपाक समजपाक हांवें तुका मन दिलां, कित्याक वापरूंक ना. अन्नाड्या भाशेन कित्याक जालोय, तुजीच वाट तुवें कित्याक लायली, कित्याक तुजें दायज पुरोवन दवरलें. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Holy Spirit, come with your fire. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Let your fire fall. Let your fire fall. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Holy Spirit, purify my heart. Come, Holy Spirit, let your fire fall. Come, Holy Spirit,
fall. Let your fire 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 fall. तुझी सगली मागणी ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी हाड. तो तुका आशिर्वाद दिवंक येता. तो तुजी मागणी आयकता. तुज्या मागण्यांक तो जिरूल कान दिता. जें कितें गरजेचें, जें कितें सारकें, तो दिनासतना रावना. जें कितें तुका घुडे बऱ्याक पडचें ना, वो जाचो तुका फायदो जावचो ना, बगर तुका लुकसाण जातलें, जाल्यार तुका तो तें दिवचो ना. तुजें मागणें तो आयकता. Bring before him all your needs. Bring before him all your intentions. Bring before him all your petitions. He listens. तो आयकता. आमच्या जिविताची सगळे तरेची परिस्थिती जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आमच्या समाजीक मळार, आमच्या राजकी मळार, आमच्या आर्थीक जिवितान, आमच्या संस्कृतीक जिवितान जेजूच्या पांयाशी येवया. वेगवेगळ्यो गरजो, वेगवेगळी आमची मागणी सगळी ताच्या पांयाशी हाड. ओ पळय जेजू, believe, trust in him. He is the Lord. He is the one who can do everything for you. सगळी देणी ताच्यानूच तुका दिवंक जाता. खरेपणी आनी आख्खी देणी ताच्यान दिवंक जाता. Believe. Say to him, ask him, माग. जांचे पासत कोण मागतलो ना ताचेय पासत माग. आमी केल्ली सगळीं आमची आडगां नाडगां, आमच्यो करण्यो, आमचे निर्णय हे सृश्टी मातेक खूब कश्टायता.
रडटा ही सृश्टी माथा. Day by day, we hear her crying. The forecast days are extended 2 days at a time. She's going to cry more because we have failed. We have failed in our decisions. We have failed in our choices. Consequences, Mother Earth cries. Lord, give us your wisdom to make right decisions, to make right choices. And listen to all our prayers. You take all our needs in your hands, Lord. सगल्यो आमच्यो गरजो तूं तुज्या हातान घे. We know not what we want, what we need. You know everything. तुका सगळें थावें जेसू. ह्या पासत आमी आमकांच तुज्या हातान घालता आनी जी देणी तुवें आमकां दिल्या त्या देण्यांतल्यान तूं आमचे लागीं रावता ते आमी तुका दिवंक जेजू आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते दवरून जाता जाल्यार आमी दिमयेर रावून जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार रावुया. तो आमचेर आशिर्वाद घालूंक सोदता. Let us kneel down, let us open our hands, be ready to receive his blessings. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. All I need is you, Jesus. All I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. All I need is you. Jesus, all I need is you. You are the source of all I need. All I need is you. My only hope is you. Yes, my only hope is you. You are the source of all I need. My only hope is you. Jesus, all I need is you.
जेजू तुझे नाव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुझे नाव पावलां पावलांचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदांच म्हजेताय. जेजू तुझे नाव म्हज्या ओंठांचेर, जेजू तुझे नाव पावलां पावलांचेर, जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे, जेजू सदांच म्हजेताय. जेजू सदांच म्हजेताय. जेजू सदांच म्हजेताय. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jesus só das mojetas.